प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार। आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। वेंचणुके पयलीं मिना खात्यात नेम खुट्याळ्याक लावन केल्ली नोकर भरती। उमेदवारांच्या नांवा सकयल सयूच ना। मार्क खाडाखोड करून बदलले। मान्यताय नासतना काढले पोस्ट। प्रुडंटाच्या हाताक लागलो अहवाल। पळयात खासा रिपोर्ट। गांवगिरे वाठार आणि लोकवस्तींनी बार्रांची लायसनां दिवची न्हय, मात पर्यटन वाठारात आसतली सूट। सरकारी पावंड्यार चल्ला विचार। सप्टेंबर मेरेन धोरण। सुपरवायझराच्या छळाक विटून तरणाट्यान जुवारी पुलावेल्यान मारिल्ली उडी। बाकीच्या कामगारांचो आरोप। सुपरवायझराचे निलंबन मागत जुवारी कंपनीच्या कामगारांनी उडयले काम बंद। सुपरवायझर निलंबित। आणि वर्सुकी फी भरनासतना बेकायदेशीर चलपी कसिनोनी वचप्यांचेर गुन्हेगारी कारवाय करपाची सरकाराची शिटकावणी। काडटले भौशीक नोटीस। 20 कसिनोंतले 6 बंद। 7 जाणांनी भरूंक ना फी। आता खबर विस्तारान। वेंचणुके पयलीं मिना खात्यान नोकर भरती करतना सगळ्या नेम खुट्याळ्याक लावन कशी बेकायदेशीर कामां केल्ली ताचो अहवाल प्रुडंटाच्या हाताक लागला। ह्या प्रकरणात चौकशी करपी दक्षता खात्यान कितल्योशोच गजाली मुखार हाडल्यात। जे उमेदवार वेंचिल्ले तांच्या वळेरेंत सकयल सयूच नाशिल्ली। तशेंच तांकां पडिल्ले मार्क खाडाखोड करून बदलिल्ले। इतलेंच न्हय तर फेब्रुवारीत ह्या पोस्टाची जायरात दिली आणि जुलयात कार्मिक खात्याकडच्यान पोस्टां खातीर एनओसी घेतली। खाण खात्यातल्या गोंधळाचेर पळयात हो खासा रिपोर्ट। मिना खात्यात नोकर भरती करतना भ्रष्टाचार जाल्लो काय ना हाचो तपास करपाक सरकारान दक्षता खात्याक सांगिल्ले। ताचो प्राथमीक तपास अहवाल सरकाराकडेन पावला। ताची कॉपी प्रुडंटाच्या हाताक लागल्या। महत्वाचे म्हणल्यार ह्या तपासात काय शॉकात करपी गजाली फुडें आयल्यात। वेंचिल्ल्या उमेदवारांच्या नांवाची वळेरी लायिल्ली ताचेर अधिकाऱ्यांची सयच ना। उमेदवारांक पडिल्ले मार्क खाडाखोड करून बदलल्यात। कांय उमेदवारांक फावोर करपाक मार्क बदलले असो दुबाव। थारावीक उमेदवाराकच आचारसंहिता लागचे पयलीं ऑफर लेटरां धाडिल्लीं। हें इतल्याचेर सोंपना। जेन्ना पोस्टा खातीर जायरात दिल्ली तेन्ना कार्मिक खात्याची परवानगी घेतलीच ना। हाका लागून पुराय प्रक्रियाच कशी बेकायदेशीर थारता तें अहवालांत सांगलां। पोस्टाची जायरात दिली 11 फेब्रुवारी 2011। कार्मिक खात्याकडच्यान परवानगी घेतली 6 जुलय 2011। म्हणल्यार गडबडीन पयलीं जायरात दिली आनी खात्याची मान्यताय घेतलीच ना ही जाणीव जावपाक 6 म्हयने गेले। थारावीक उमेदवारांक ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटरा पासून 23 डिसेंबराक पोस्टांतल्यान धाडिल्ली। आचारसंहिता लागचे 2 दीस पयलीं। मुख्यमंत्र्यान आता हे प्रकरणात खर कारवाय करपाचें थारायलां। I have taken decision that field supervisor matter I am referring to, I am filing criminal complaint against those who have done irregularities. They are cancelled. We don't require those field posts. 12 standard persons. We have already told very clearly. We are reviewing full situation, and we will be creating post of inspector, where well qualified people will have to be there. How does 12 standard stop irregularity in mining? How does he understand everything? वेंचणुके पयलीं फाटल्या सरकारान मतां खातीर नोकऱ्यांचो वापर करपाक सगळे नेम कशे मोडल्यात हाचो हो पुरावो। मायनिंगेच्या नोकऱ्यांच्या प्रश्नाचेर नमपाचें ना हाचेर सरकार ठाम आसा। अशा परिस्थितीत आंदोलक आनी विरोधी पक्षांच्या भुमिकेत कितें वळण येतलें हें पळोवचें पडटलें। व्हिडिओ जर्नलिस्ट सुशांत पळा वांगडा लौकीक शिलकार, प्रुडंट मिडिया खातीर। गांवगिरे वाठार आणि लोकवस्तींनी बार्रांची लायसनां दिवची न्हय असो विचार सध्या सरकारी पावंड्यार चल्ला, मात पर्यटन वाठारांनी सूट आसतली। अबकारी खात्यान बार्राच्या लायसनां विशीं धोरणाचो मसुदा तयार करून सरकाराक धाडला। फुडल्या कांय दिसां भितर सरकार हाचेर निर्णय घेतलो अशें अबकारी खात्यातल्या सुत्रांनी सांगलां। हे धोरण थारा मेरेन अबकारी खात्यान सध्या बार्रांक नवी लायसनां दिवप बंद केलां। मुख्यमंत्री पर्रीकार म्हणटा सप्टेंबराच्या पयल्या सप्तकात म्हळ्यार धोरण थारतलें। सरकाराचे नवे एक्सायज धोरण तयार जाय मेरेन नव्या बार्रांक लायसनां दिवप ना असो आदेश सरकारान अबकारी खात्याक दिला। आता मेरेन बार्रांक शिक्षणीक संस्था, देवळां सारकेल्या आस्थापनां लागसार दोळे धापून परवाने दिल्यात। मात सुत्रां सांगतात ते प्रमाण आदल्या सरकारांनी ह्या बार्रांक परवाने दिल्ल्यान तांकां आता हात लावप शक्य ना। ना बार्राचो पॉलिसी वी आर कमिंग बाय मे बी फर्स्ट वीक ऑफ सप्टेंबर. The policy will be finalized. Once the policy is finalized, we'll give. The main concept of the policy was not to allow additional bars or liquor selling permits
in residential colonies. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण नवे अबकारी धोरण पर्यटन संवेदनशील वाठारांनी बार्रांक लायसनां दिवपाक सूट दिवपाक शकता. खात्यान जुलय मेरेन सुमार 150 बार्रांच्या परवान्यांचेर प्रक्रिया सुरू केल्या. मात गांवगिऱ्या वाठारांनी नव्या बार्रांक लायसनां दिवंक बंदी घाल्यार सगळ्यांत चड गांवां आनी बार्रां आशिल्ल्या बार्देश आनी साश्टी तालुक्याचेर ताचो बरोच एफेद जातलो. इतले मजगतीं सरकारान वाडयिल्ल्या अबकारी करांतल्यान आतां मेरेन 10 कोटी रुपयांचो मायज कर एकठांय जाला. वर्स सोंपता म्हणल्यार सुमार 40 कोटी अबकारी कर एकठांय जावपाची शक्यताय अबकारी खात्यांतली सुत्रां उक्तायतात. सरकाराचे नवे अबकारी धोरण सप्टेंबराच्या सुरवेक तयार जातले अशें मुख्यमंत्री म्हणटा. कच्चो मसुदा सरकारा कडेन पावला. पणजेच्यान आमचो खबरांकार प्रतीक परब आनी चलचित्र खबरांकार ओंकार फळारी. जुवारीचो सुरक्षा मुखेली दलीप कुमाराक निलंबित करचो अशी मागणी जुवारीच्या सगळ्या कामगारांनी शुक्रारा करून कामार बहिष्कार घालो. दलीप कुमार सुरक्षा रक्षकांक त्रास दितालो, तांच्या घरा वचून तांकां धमकी दितालो असो आरोप तांच्या घरच्यांनी केला. ताका लागूनच बिरेस्तारा संजय देसाय ह्या सुरक्षा रक्षकान जुवारी पुलावेल्यान उडी मारून जीव दिलो असो दावो तांणी केला. सांजे उसरा पुणेच्या कंपनीन ताका निलंबित केलो. और ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, ये बात के लिए हम लोग सब कॉमरेड के साथ है. जुवारी इंडस्ट्रीजच्या सुरक्षा रक्षकांचो मुखेली दलीप कुमाराक निलंबित करचो अशी मागणी करपाक ही बायलां जमल्यात. ह्या बायलांचे घरकार जुवारीत सुरक्षा रक्षक म्हणून काम करतात. तो दिलीप आमच्या कॉलनीन येऊन आमकां धमकी दिल्लो आसा. ना सदांच आसा तेचो, चिप्सी घेऊन येता तो, सदांच आसा तेचो आमकां धमकी दिवचो. तुमची मिस्टरान येऊन थिंगा ड्युटीचेर काय तोंड काडची ना. आपण सांगले ते आयकोन गप रावचे, नाजाल्यार आपल्याला बॉक्सरा कडल्यान आपण गनमॅन हाडून दवरले. त्यांचे जिवाचेर धोका आसा आनी एकटे शूट करतलो म्हणून. तुमच्या घराकडे येऊन धमकी आमच्या घराकडे येऊन आमकां धमकी देता. तुमचे जर कितें मिस्टर कितें उलयना तर हांव तांकां पळयता म्हणा. आमी कितें करपाचें. दलीप कुमार सुरक्षा रक्षकांक गाळी मारता. कांय लोकांच्या घरा वचून तांकां धमकी दिता अशें ह्या बायलांचें म्हणणें आसा. आमकां सेक्युरिटी स्टाफ हांगा आसा, त्या सेक्युरिटी स्टाफाचेर कंटिन्युअसली गेल्या 3 वर्सां मॅनेजमेंट ऑफ जुवारी आनी मॅनेजमेंटान नेमलेले मनीस हॅरेसमेंट करतात. पण हाचेर पुलिसांनी एक्शन घेवपाक जाय आनी इमिडिएटली मिस्टर दलीप कुमार आनी ताच्या वांगड्यांक अरेस्ट करपाक जाय. सुरक्षा रक्षक म्हूण जुवारीत काम करपी संजय देसायन बिरेस्तारा जुवारी पुलावेल्यान न्हंयत उडी मारिल्ल्यान ही गजाल उक्ताडार आयली. संजयाक उडी मारतना कांय लोकांनी पळयल्लो. ही गजाल पुलिशेक कळयल्या उपरांत रोखडेच पुलीस थंय पावले. ताची मोटरसायकल आनी पयशांचें पाकीट पुलिसेक मेळ्ळें. पाकिटांत ताची सगळी म्हायती आशिल्ली. मरीन पुलिसांनी आक्षी आनी वेर्णे पुलिसांच्या आदारान संजयाची कूड सोदपाचो यत्न केलो. सुरक्षा रक्षक आनी वेवस्थापना मदीं जाल्ल्या केस्तावांक लागून दलीप कुमारान 5 सुरक्षा रक्षकां आड वेर्णे पुलिसेन कागाळ केल्ली. जुवारी हैव द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, सो वी मेंशन इट कि एज देयर इज अ कंप्लेंट अगेंस्ट दिस पर्सन, इमीडिएट एक्शन टू बी टेकन. ही शुड बी पुट आउट ऑफ द जॉब. As Juari cannot do it, Juari contracted as a counterpart to who has the contract in Pune, and Pune fellow has issued the order. That order I have already given to the labor unions. जुवारी इंडस्ट्रीजान कामार वता अशें सांगून संजय बिरेस्तारा दनपारा घरांतल्यान गेल्लो अशें ताच्या घरच्यांनी सांगलें. ताणें आपणाली पर्सनल फायल बरोबर व्हेल्ली, मात जुवारी पुलार ती फायल मेळूंक ना. सुरक्षा मुखेलीक कामावेल्यान काडून उडोवचो अशी मागणी करून जुवारीच्या सगळ्या कामगारांनी शुक्राराक कामार बहिष्कार घालो. दलीप कुमार कामाक आशिल्ल्या पुणेच्या सुरक्षा कंपनीन ताका निलंबित केलो. प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो खबराकार सुरेंद्र मडकयकार. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.